ओके. तर मुख्यमंत्र्यांची परिषद, बीजेपी मुख्यमंत्र्यांची परिषद झाली दिल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात ऑलवेज मुख्यमंत्री परिषद ही दर 3 ते 4 महिन्यांनी जाता. आतापर्यंत हांव मुख्यमंत्री जाल्ल्याक 5 ते 6 फावटी हांवें मुख्यमंत्री परिषद अटेंड केली. एकदा वाराणसी जाल्ली, दिल्ली जाल्ली. ऑलवेज माननीय प्रधानमंत्री आणि अध्यक्ष मुख्यमंत्री परिषदेच्या निमित्तान भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मुख्यमंत्री जे आसा तांच्याकडे गुड गव्हर्नन्स ओके आणि अंत्योदय या दोन्ही विशयाचेर डिस्कशन करता. फ्लॅगशीप प्रोग्राम जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जे आसात ते फ्लॅगशीप प्रोग्राम कशा पद्दतीन लोकांपर्यंत पावता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी जशें म्हणटा की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विमा योजना, हर घर नल से जल असे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसा. ते फ्लॅगशीप प्रोग्राम म्हणजे तेजी पर्सेंटेजीन कितल्या पद्दतीचेर पावले हाजेर सातत्यान रिव्ह्यू घेतलो वता आणि ते 100% सॅच्युरेशन ऑफ द स्किम्स हे जावपा खातीर म्हणजे स्वता पर्सनली PM हे इंटरव्हीन करून आमकां मार्गदर्शन करता. त्याचबरोबर गुड प्रॅक्टिसीस इन अदर स्टेट, प्रत्येक स्टेटींतल्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीस दुसऱ्या स्टेटींनी रिप्लिकेट करच्यो. हाज्या खातीर प्रधानमंत्र्यांचो स्ट्रेस आसता. जर त्या स्टेटींत ते जावं शकता जाल्यार तुमच्या स्टेटींत कित्याक न्हू अशा पद्दतीच्या गुड प्रॅक्टिसीचेरूय मार्गदर्शन जे आसा हें सातत्यान केलें वता. कालची मुख्यमंत्री कॉन्फरन्स ही त्याच धर्तीचेर आशिल्ली. त्या निमित्तान वेगवेगळ्या 11 स्टेटींचे 11 ते 12 स्टेटींचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. सगळे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री हे दोनूय आशिल्ले. सो दॅट सगळे कडेन आपापल्या सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम हाजेर डिस्कशन जालें, बेस्ट प्रॅक्टिसीस हाजेर डिस्कशन जालें आणि त्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री परत तशेंच आमचे अध्यक्ष आणि अमित भाई शाह हांच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शन राज्यांक सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळें आणि फुडल्यो निवडणुका येता त्यो लोकसभेच्या निवडणुकेची तयारी त्या निमित्तान सुरवात जाल्या. सो दॅट 100% आमकां खात्री आसा की 2024च्यो निवडणुका ह्यो परत एकदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी नेटात कामाक लागलेले आसा. NDA चडांत चड स्ट्रेंथन करून NDAचे सगळे पार्टनर हे नेटात कामाक सुरू आसा. मान्य देशात युती आयोगाची पप्पल फेस्टाचेर नीती आयोगाची मिटींग ही ऑलवेज सदांच प्रॅक्टीस आसता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नीती आयोगाचे चेअरमॅन आसा आणि नीती आयोगाच्या मिटिंगेत वेगवेगळे इश्यूज जे आसा हे वेगवेगळ्या इश्यूचेर डिस्कशन जाता. मुख्यमंत्र्यांक वेगवेगळ्या विशयाचेर मेळटा. जेन्ना विकसीत भारत 2047 हाजें विजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी आमच्या मुखार दवरलें की फुडल्या 25 वर्सां उपरांत भारत देश कसो आसतलो आणि स्टेटीची डेव्हलपमेंट हीच नेशनाची डेव्हलपमेंट. जोपर्यंत राज्याचो विकास जावंक शकना तोपर्यंत देशाचो विकास जावंक शकना. हीच संकल्पना घेवन तेच्यांनी विकसीत भारत ही संकल्पना मांडली आणि त्यानुसार म्हाका उलोवपाची जेन्ना संद मेळ्ळी तेन्ना हांवें मायनींग, टुरिजम आणि इंडस्ट्रीज ह्या 3 विशयाचेर हांवें मुद्दे मांडले आणि केंद्रा कडल्यान ह्या 3 विशया खातीर जो जो सपोर्ट आमकां गरज आसा तो सपोर्ट केंद्रा कडल्यान मागलो. सो दॅट डेफिनेटली आमी जशें म्हणटा की मायनिंगच्या बाबतींत आमकां जो सपोर्ट जायो आतां आमकां तो सपोर्ट केंद्रा कडल्यान मेळटा. टुरिजमाच्या बाबतींत आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट जो जायो आमकां तो मेळत आसा. हाज्याय फुडें दिवपाची तांची तयारी आसा. आनी इंडस्ट्रियल सपोर्ट आमी MSME सॅक्टर कसो हांगा वाडोवचो हाजेर आमी भर दिता आसतना जो मरीन क्लस्टर ऑलरेडी आमी सुरवात केल्या, ते इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर आमी सुरवात केला. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो योजना आमी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करूं शकता हाजेर भर दिलो. आणि बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन अदर स्टेट हांगासर इतर राज्यांतले सगळे मुख्यमंत्री प्रेझेंट आसता, चीफ सेक्रेटरी प्रेझेंट आसता, आपल्या राज्यांतल्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीस मांडटा. सो दॅट सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आणि त्याच्या अंतर्गत पर्पल फेस्ट जो कार्यक्रम आमी गोंयांत केलो म्हणजे देशातले सगळे दिव्यांगजन आमी हांकां गोंयांत हाडपाक शकले. तो कार्यक्रम परत एकदा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एप्रिसिएट केलो आणि सगळ्या राज्यांक तो कार्यक्रम धाडपाक लायलो आणि तेच्यांनी मुद्दामून म्हणजे गोवा मॉडेल हो इम्प्लिमेंट करपाक लायलो. आय फील प्राऊड. म्हणजे हांव समेस्त आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय ताजे पुराय डिपार्टमेंट आणि स्वयंपूर्ण गोंयचे सगळे जे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता समेस्त गोंयकारांनी हो कार्यक्रम उचलून धरला स्वयंपूर्ण गोंय आणि सातत्यान प्रत्येक वेळा केंद्राच्या बेस्ट प्रॅक्टिसीस लिस्टार स्वयंपूर्ण गोंय हो मॉडेल येता. तातूंत आमी घेतलेले सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी असे विविध कार्यक्रम हे तेंच्यांनी एप्रिसिएट केले आणि वेगळे कडेन तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक लायले. नीती आयोगाच्या मिटिंगेंतल्यान म्हणजे आमी पळयता की कंटिन्युअसली 5 म्हणजे दिसभर चललेली मिटींग सकाळी 10 पासून ती सांजची 5 पर्यंत शेवटी माननीय प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्यांक मार्गदर्शन केलें आणि कशा पद्दतीन आमी विकसीत भारत 2047 करपा खातीर
आमी सगळ्यांनी टीम इंडिया म्हणून कशा पद्दतीन काम करपाक जाय. म्हाका दिसता काही जे मुख्यमंत्री राजकारण म्हणून थंयसर येवंक ना हे योग्य न्ही. तांच्या प्रदेशाच्या नुसार तांचो प्रदेशाच्या विकासाच्या नुसार तो योग्य न्ही. नीती आयोग इज अ प्लॅटफॉर्म. आमी आमच्या प्रदेशाचे वेगवेगळे विशय मांडपाक शकता, वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज मांडपाक शकता आणि त्या निमित्तान वेगळे डिमांड घालूनय बी राज्या खातीर ज्यो गजाली जाय त्यो करपाक शकता. काल नवीन संसद भवनचं उद्घाटन झालं. न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन, नवीन संसद भवन म्हणजे जाका आमी म्हणटा की संसदेचें मंदिर. 140 कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करपी खासदार राज्यसभेचे आणि लोकसभेचे ह्या संसद भवनात बसतले आणि ताचें इनॉग्रेशन जालें. सेंगॉल गेली 75 वर्सां जे सेंगॉल ट्रान्सफर ऑफ पावर करता आसतना आमी म्हणटा की ब्रिटिशा कडल्यान पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्या कडेन दिल्ले आणि जो विधी त्याच पद्दतीचो विधी तेन्नाचे जे सगळे तामीळ भटजीस जे आशिल्ले त्यांच्या सगळ्यांनी हँडओव्हर केल्ले. तोच विधी परत एकदा त्या सेंगॉलाक म्हणजे आमी जाका म्हणटा की जो महत्व दिवपाक जाय आसता, इन शॉर्ट इट इज अ राजदंड. ते ट्रान्सफर ऑफ पावर जरी आयज म्हटली आसत जाल्यार त्या ओल्ड पार्लमेंटांतल्यान ती न्यू पार्लमेंटांत येयली हे म्हणपाक काय हरकत ना. आणि फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून फुडें जे लोकसभेचे राज्यसभेचे खासदार वाडटले हाचो विचार करून एडवान्स टॅक्नॉलॉजी जी खासदारां खातीर गरज आसा त्याचो सगळ्याचो विचार करून नवीन संसद भवन ही इमारत खूब मोठी बांदलेली आसा. म्हाका समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाची संद मेळ्ळी. हांव गोंयकारांचे आभार मानता, गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्र्यांचें अभिनंदन करता आणि निश्चित रित्या येदो व्हडलो प्रोजेक्ट 100 वर्सांचो विचार करून जो केल्लो आसा त्या खातीर माननीय प्रधानमंत्र्यांचें अभिनंदन करपाक जाय. ज्या विरोधकांनी भविष्कार घातलो खरें म्हणजे हांव तांचेर टिकाय करता, कारण तांच्यांनी जेन्ना बिल्डिंगेचो विस्तार केलो तेन्ना तांच्या इंदिरा गांधीन केल्यार जाता. आतां हांगा तांकां प्रधानमंत्री केल्यार जायना. जे राष्ट्रपतीचे फुडें घेवन जे म्हटल्यार की राष्ट्रपतीन करपाक जाय हांगासर कांयच नासलो. तांच्या प्रधानमंत्र्यान केल्यार जाता, मागीर आमच्या प्रधानमंत्र्यान कित्याक न्ही. हांव तरी म्हणटा की खरें म्हणजे येद्या व्हडल्या वास्तूच्या इनॉग्रेशनाक अशा ऐतिहासीक सुवाळ्याचेर विरोधकांनी प्रेझेंट रावपाक जाय आसले. वेगवेगळ्या विरोधी पार्टींनी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली विधान भवनाचेर उलयला हें चुकीचें आसा. आमी न्यू पार्लमेंट हावस हें लोकशाहीचें मंदीर आसा, त्या मंदिराचेर अशा पद्दतीन टिका करप योग्य न्ही. तांकां ताजो धडो हो लोकूच शिकयतलो अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित रित्या परत एकदां हांव गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे नवीन संसद भवना खातीर खूप खूप अभिनंदन करता. सर मुख्यमंत्री म्हणून सर तुम्हाला एखादी योजना बाहेरच्या राज्यात राबवली गेली आणि ती गोव्यात राबवली नाही त्याची काही पहचान पत्र हे हरियाणात खूप बऱ्या पद्दतीचे राबयता. आमी आमचो पहचान पत्राचो मॉडेल तो थंयच्यानी पळोवन आयिल्ले आसा. आणि सीएम डॅशबोर्ड गुजरातान खूप बऱ्या पद्दतीचो सीएम डॅशबोर्ड चलता. मध्य प्रदेश आनी हांगा गुजरात आमचो मध्य प्रदेशान पळोवन आयल्या. गुजराताक आमची टीम वतली आणि त्या सीएम डॅशबोर्डाचेर आमी काम करता. पहचान पत्राचेरूय आमी काम करपाक सुरवात केली. पहचान पत्र इन शॉर्ट इट इज अ रेशन कार्ड बट ते वेगळ्या धर्तीचेर आसा. आत्तां आमी पळयतले आनी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक जाय हे त्या उपरांत ठरयतले. प्रवाह ऑथॉरिटी नोटिफाय जाली. थँक्यू सर.